सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपनी मुरमुगा तालुक के लिए किए थे, जिसमें कि 146 ऑल ओवर गोवा के हिसाब से यहाँ से मेंबर जा रहे हैं और 26 अपने मुरमुगा तालुक से है। इसकी फ़्लाइट 1 जून मुंबई से इंशाल्लाह जिद्दा भी निकलने वाली है और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम सब उनकी हाजिरी की हकीकत में दुआ करें और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जर्नी बहुत सेफ और माशाल्लाह अच्छी रहे। पयलीं म्हणटा हांव रियली शाबासकी दिता समीर जो आमचो हाज कमिटीचो मेंबर आसा तेणें हे प्रोग्राम करून हाडले आनी दुसरें म्हणटा तें हांव खरेंच सगळ्यांक एक उमेदान हाज म्हणटा तें आमचें लास्ट इस्लामान आसा की आमी हाज करपा जाय म्हणून आनी तांकां जें आमी काम करतात जे तांकां सपोर्ट करतात तांकां हेल्प करतात ते आमकां खंय ना खंय देवाचे कडल्यान बरें मेवचें अशें म्हणून आमी करतात। हांव एकूच आमचे ह्या हाज कमिटी मेंबर आनी तेंचो एग्जिक्युटीव मेंबरूय हांगा आयिल्ले आसलेले तेंचे लागींय मागता आनी जो चेअरमॅन आमचो हाज कमिटीचो जो चेअरमॅन आसा म्हाजो मित्र आनी बरो आमचो एक BJPचो कार्यकर्ता लिडर बाब उर्फान मुल्ला हेंचे लागीं आनी CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंता लागीं हांव एक म्हजे मनांतल्यान एक विनंती करता तांकां की आमकां वास्कोसान गोंयासान हाज फ्लायट जावचो। जे प्रमाणे आमी जेन्ना मायनॉरिटी काँग्रेसीचे चेअरमॅन आसलेले तेन्ना आमी मागणी करून ते हाज हावज हांगा हाडलेलें सॉरी हाज फ्लायट आमच्या हांगाच्यान हे केल्ली आमी फ्लाय जाल्ली आनी जे हाजी लोक आसता तांकां ते बरी सुविधा मेळटा। हें कित्याक खंय तरी आमी एक बरें करून खंय तरी तेंचे लागींच्यान एक आशिर्वाद मेळचो। एक देवाचे देवा कडेन मागता वयतात ते खंय तरी बरें हें आपलें करूं वयतात आमी तांकां एक खंय हात बार लावपाक जाल्यार आमकां एक खंय तरी आशिर्वाद मेळचो। हे प्रमाणे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हाज फ्लायट नेक्स्ट टर्म्सान तेमी हाज फ्लायट हांगाच्यान डायरेक्ट करचो की पावसान खूबच त्रास जाता। लास्ट आमी जेन्ना केल्ली तेजे पयलीं आमचें अशें आसलेलें की आमी जे वास्कोसान गोंयासान हाजीक लागून जे पिलग्रिम्स आमचे गेल्ले बॉम्बेसान आनी हाज हाऊस जो आसा समवेर 6 काय 7 फ्लोराचेर आसा आनी थंय अशें आहा हे दिसांनी आतां पावसाचे दीस आसा मदीं पावस नासलो आतां पावसाचे दीस आसा समज सट करून थंय सगळे जाण हाज हावजान वचोंक जाय जाल्यार थंय लायट समज ना जाली जाल्यार प्रॉब्लम जाता। एक फावटी फ्लायट ही आमची लिफ्ट चलना आनी जाणटी जी मनशां आमची आसतात तांकां त्रास जाता। सो हांव मागता आमचे गव्हर्मेंटा लागीं आमचे CMा लागीं उर्फान मुल्ला लागीं की बाबा तेणें हेजी ताकीद करची तितून आमचो हाज कमिटीचे जे आमचे मेंबर आहा तेंचे लागीं तेमी घडोवन हाडून जाता तशें बेगीन तांकां नेक्स्ट टर्म पर्यंत आमकां एक हाज फ्लायट तांच्या दिलो जाल्यार म्हाका दिसता खूबच बरें जातलें। हजाक लोक वर्सान वर्स वता आनी एक पवित्र स्थान अशें आमी सगळेच मेक्का सिटीन मानतात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता गोंयसून ह्या फावटी अरावंड 148 की 146 वता आनी स्पेशली मुरगांव तालुक्यांतल्यान 26 जाण ह्या पवित्र अशा यात्रेक वतात तेन्ना खूब बरें दिसता। अशी ही यात्रा करपाक खूब जाणांक इच्छा आसता पूण नशिबान आसता तांकांच ती मेळटा आनी म्हाका दिसता हे 26 जाण नाजाल्यार आमचे 146 जाण जे गोंयच्यान वता नाजाल्यार देशांतले आमचे सगळे जितले जाण वतले ते खरोखरच लकी आसा की ह्या अशा पवित्र यात्रेक तांकां वचपाक मेळटा आनी तांचे खातीर ह्या सरकारान आमी हाजेय पयलीं खुबशीं पावलां उबारिल्लीं आसा आनी आतांय बी म्हाका दिसता तांचे कडल्यान एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की हांगच्यान आतां कशें आसता की हांगच्यान मुंबय आनी मुंबयसून जेद्दा वचपाची एक जर्नी आसता सो हांगच्यान मुंबय वचपाची एक पयली ट्रीप आसता। सो तांचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की गोंय सरकारा कडेन की सपोज जाता दाबोलीसून जाल्यार मोपासून एक सपोज फ्लायट वचत डायरेक्ट टू जेद्दा जाल्यार तांकां इल्ली सवलत बरी पडटली आनी जे त्रास जाता ते कमी जातले। आमी डेफिनेटली तांचो जो हो प्रपोजल आसा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सरा कडेन मांडटले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें नाल्यार कितें तांच्या खातीर बरी न्यूज हो गव्हर्मेंट हाडटलोच कित्याक हो गव्हर्मेंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो असो हो सरकार आसा आनी त्या खातीर तांची ही जी मेक्का होली ट्रीप आसा ती बरी जावची। सबसे पहले तो मैं हमारे समीर पालेकर को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो आज उसने ये जो प्रोग्राम किया हज के ताल्लुक से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हाजियों को जो उन्होंने आज बुला के जो इस तरह से उन्होंने उनके ट्रेनिंग दी ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हाजियों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जो आज उन्होंने जो ये प्रोग्राम यहाँ पे किया उसमें जो मौलाना ने जिस तरीके से उनको पूरे अरकान बताए
वन बाय वन उनको एक एक स्टेप से कैसे कैसे हज के लिए जाना है, सफ़ा मरवा का, मक्का शरीफ के जो तवाफ़ के बारे में हर चीज़ उन्होंने डिटेल से उनको बताया। ये बड़ी खुशी की बात है और इस तरह से होना चाहिए। हाजी जब जाते हैं तो उनको पूरे अरकान करने के बाद ही हज का उनको सवाब मिलेगा, या फिर कोई अरकान चूक गए तो उनको हज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने हज के ताल्लुक से आज कुछ बताया है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ें हमें बताना भी चाहिए और आगे भी मैं समीर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी आने वाले सालों में ये इसी तरह के हज का मेंबर रहे